विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाचे समस्त वीक्षकांक मिगेल नमस्कार. संध्याराग कार्यक्रम अंतु आयचे अध्याय घरा अड्डावण वत्तरी. तुमक सगळ्यांक गोतस मस्त गांवांतू हे दिपावळी येताना थंय पुरा येताना घरा अड्डावणेक रिताचे नाकनातील पुरा उडोवचे म्हण सकडस अशी मिगेल एक फ्रेंडा ते हांव दिपावळी वेळा वताना पुरा सामान राशी घालून घेवन बसले आनी म्हणटस अंतुल कसन उडोवका कसन सोडका म्हणून कळना गो म्हूण म्हणली. ताका हांव म्हणलें घेतील कसले गो म्हणलें. घेवची कसत सायबिणी आपणींतल्यान येत त्या पुरा घराक म्हणली. तेन्ना हांव अशी आलोचना केली. वय फुडें आमी सकड हे नमुने सामान घेता आशिल्ली वे. आतां कसं जाला म्हळ्यार पुरा कडेन एक मॉल जालें सदन आमकां ते शेनवार आयतार म्हळ्यार सदन आनी खंय भोंवच्याक विंगड जाग ना जाल्यार थंय वचचें. कसले कार्यक्रम ना जाल्यार थंय गेल्यार त्या मॉलान तूं सालान सामान दवरन आसता ती एक नमुने स्वयंवरा बशिल्ले वर्शे आनी आमी ते भोंवन ते पळयता वताना म्हाका दिसचें आमी एक वरमाल घेवन वता आसलो वकलशे दिश म्हाका. इथे म्हळ्यार खंयचें सामान मेळटा की ताका माळ घालून घेवन आमगेले घरा कडेन हाडया म्हळ्यार वरी ते कसं जाता म्हळ्यार ते पळयताची आमकां जाय आशिल्लें जेवो नाका आशिल्लें जेवो इतलें सामान घरा येता मॉला गेल्यार. पुढे तशें न्हय आशिल्लें. नारायण मामा अंगडी की गोपाळा अंगडी की आमी पट्टी पेटोवची आनी एक इतलें सामान पेटय रे म्हणचे आमी ते देखूचे ते वचिना. ताण काण घेवन ते आंतू कामाच्या लोट पेटोवची की एक आमी भायर पुरा वचून येताना बोर घेवन दवरची की आमी घरा कडेन हाडची की अशें करता आशिल्लीं ती. आतां हें दोळे पळयतना आमकां घेवया म्हूण घेवन दिसता. इतलें मात्र न्ही. आमी ते मॉला आसतना अनाउन्समेंट येता आजी 4 किलो बटाट घेतिल्ल्यांक 1 किलो टोमॅटो फ्री. आबा फ्री म्हळ्यार सदां आमगेलें कान नीट जावन घेवन 4 किलो बटाट घेतलोच ना जाल्यार म्हणटा ती 1 बकेट घेतिल्ल्यांक 1 मग फ्री तेवें घेतलें. ना जाल्यार हेवें 5 लिटर कोल्ड ड्रिंक्स घेतल्यार 1-2 कुपे ग्लास फ्री. 1 स्वेटर घेतल्यार 1 बैरस फ्री. ह्या फ्री आशेक आमी पुरो आण घरा कडेन तर आमकां ज्ञानोदय जाता. आमगे ते बटाट कोणी खायना ती. बटाट खाल्यार वायकर जाता पोटा गांठीक तिरपता आनीक जाता गॅस भरता म्हूण कोणी खायना ती. 4 किलो बटाटो हाण दिला फ्री आस म्हूण टोमॅटो कसं करचें. मागीर लागीं घरा कडच्या पुरा वय गो हांवें पळय थंय दुखून हाडलेलें चड जाता घे तूं म्हणटाना दूड दिवका कितकी म्हूण लेखूनच चितांनी नाका गो आमगे ते बटाट कोणी खातल नाच गो आमकां वायकर ते आमी खायना ती म्हण सांगता. तेन्ना हांव म्हणचें नाका गो दूड न्हय गो अशी जेवर घेयाची म्हूण घेवन 4 किलो बटाटा विलावर करता जाल्यार पूर जाता. कडेरी घरा कडेन आशिल्ले बटाट्याक मुंगे तरी रांदप करचें तितलें बटाट आमी खंय खाताची. आनी हें कोल्ड ड्रिंक्साक खबरच न्हय 5 लिटर कोल्ड ड्रिंक्स. आतां कोण वता कोणाले घरा कडेन 5 लिटर कोल्ड ड्रिंक्स घरा कडेन आसा म्हूण घेवन पयशे करता येयले तेन्ना पुरो हांव पिवचें सुरू केलें. 2 वेळा पितान 3 वेळा ग्लास दुतान ग्लास पोवन घेवन बेतून गेले फ्री येयले. मागीर हे 5 लिटर कोल्ड ड्रिंक्स खाली करतानच न्हय मिगेले साखर ब्लड शुगर 300 गेले. 300 गेल्ली मात्र न्हय डॉक्टरान एक मात्रा एक्स्ट्रा बरोवन दिली. एक स्ट्रिपाक 200 रुपये मात्र स्ट्रिपाक. ती मात्र 2 म्हयने पुणी घेवका म्हणा डॉक्टरान. तितलें मात्र वे मिगेली एकली फ्रेंड आसा आयुर्वेदीक डॉक्टर ती म्हणली त्या मात्र न्हय गो त्या मात्रे ओटू तूं 1 घंटभर वॉकिंग करका आनी पळय घरा ते रोसू असं सकड पिवका तेन्ना वग्गी डायबिटीस कंट्रोला येता म्हणली. तेवें कोणाला येद्रा सांगला मिगेल बामणाला येद्रा सांगला. मागीर वोस थोड तुवें म्हाका नित्य करा ते रोस आनी वॉकिंग पुरोपूर जालें ते 5 लिटर हांवें कोल्ड ड्रिंक्स पिल्लेले खरमाक. तितलें मात्र वे थंय येता घरा कडेन आंडवल स्वेटर घालची केन्ना बा आमगेले उडपा शाक्याक खंय पूण कोणी स्वेटर घालून पळयला तुमी खंय जो मलेरिया ताप जेवो शींग खावन ताप जेवो आयल्यार मात्र स्वेटर घालची शिवाय नंतल्यार कोणी स्वेटर घालची हांव पळयनी. हाडला न्हय म्हूण एक दीस अशी चिकेशी म्हूण दिशिल्ली तेन्ना घालून घेतल्यार स्वेटरां यूज आप अशी बैरासा यूज चड जाले त्या नमुने उमेन आंग पुरा अंट गेलें न्हय. आनी घरा भितर कसो म्हूण लेखला तुमी. आतां आमगेले घरा कडेन पळयल्यार पूड आमकां 1 नील बारा चप्पल आशिल्लें. आतां तशें वे मिगेले हे मानताले लेगीत 3 जोडी चप्पल 2 जोडी शूज ते शूज ते एक तंतू सॉक्स फ्री येता म्हूण घेवन 1 हाडलेलो हांव ते वॉकिंगा वताना घालचें म्हूण. वॉकिंगा वच्ची केन्ना की परमात्मा एकल्या गोतू. मिगेल मात्र वे चेडूवाल राशी शू
चेडूवाल कपट ओपन केल्यार मुडंबा वखदां राशी. हांव म्हणचें चेडा हे प्रायर मुडीम जावची सहज रे देवा. तुम्ही त्या मुडमार वखदां इतलें दुड्ड घालचे बदलाक गडे गडे नाणये वचून की एक हुना उदकान की तोंड तत्तावळ दुतर आपल्या तोंडा ते अंट ते हूम पुरा वच्चो न्हू लायक हूम वचून क्लीन जावन मुडीम म्हूण घेत रे. हे प्रायर हूम मुडीम जेनेशांनी केदान जेवचें. नुस्ती राशी राशी ते क्रिमा आनी दुड्ड घालनाकाची म्हळ्यार मिगेल चेडू म्हणटा ती नुता बाई समा तूं हे ना म्हणे तोंडा लावची क्रीम आनी क्रीम व्हायटनिंग क्रीम म्हूण सकाळ हाणगे लायत न्हय. तूं इथे 16 वर्सां चली जाल्या हांवें आजी थंय 16 वर्सां चली जायनी म्हूण तूं खंयचे क्रीम घेवची सोडला हांवें कसं जालें तुका तें नुता बैसा आमगेले खबरे येवं नाका म्हूण म्हणटाचे जालें न्हय. चेडू वाले तर जवाब दिवचे आसवे. थंय देखून शीदा बामणाल कुडा गेल्यार तुमी नमगता की ना की एक कपट भर पुस्तक त्या पुस्तकान तूं अर्धा पशी चड पुस्तकांनी वाजिनीची केलो पुस्तक ओपन ते आईल रॅपर कट्ट करनी भायर दोकून आयिल्लें अशी पुस्तकां राशी. हांव म्हणलें इथे हें कसलें पुस्तक इतलें तुमी कांय वाजितावे ताजे बदला खंयचे लायब्ररी पुणी दिया ती घरा स्वल्प सामान दवरचें जाग जेता म्हणटाना पळय तूं सुरवेत तुगेलें कपट ओपन करून तातूंत कापड कितलें नाकना तिलास म्हूण पळय कापडां राशी पळय तुगेली मागीर मिगेल पुस्तकां खबरे यो म्हणून तेंची म्हाकाय वय म्हूण दिसलें. मिगेल कपटां पळयल्यार कापडां राशी पडल्या अशी ते कापड रास म्हूण घे न्हू खंय पुणी वताना अर्जंटाक जावं का म्हणून कापड मेळना हाता मेळना खंयचे कापड नेशे वच्चे मागीर येत तर चुरचुरचे अय्या ह्या फंक्शना हें कापड नेशे बदला त्या नेशे आशिल्ले म्हूण घे न्हू अशी जेत तर मिगेल माय मावाल कुडा गेल्यार कसं पळोवचें दुख्खे वखद गंठी दुखी वखद त्याल ऑयंटमेंट ताजेची स्टॉक हें एक तांतू उडोवचें ना चड म्हळ्यार एक जेवो 2 दीस लावचे आनी तें कांय प्रयोजन ना गो म्हणचें ती पोरणी दुखी तितलो वगीर राबतोवे म्हूण उडोवचें गेल्यार प्रयोजन ना न्हय म्हूण सांगल्यार त्या दीस लायिल्लें तें चिके आराम जालेलो गो त्या देखून उडोवच नाका खंय पुणी अर्जंट उपयोग जातलें म्हूण अशींची प्रत्येक घरकडे सामानां राशी घालन 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 मिगेल घरकडे कांय उणी सामान ना. मिगेल घरकडे हो सामान पुरा घरा येईल कसो करचो. बकेट म्हळ्यार बाथरुमां बोरून गेलींची दवरची खंय मग्गा आनीके गट्टी मुट्टेस आनीक दवरूं तुवें म्हूण काडचें माळ्यार घालचें. स्वेटर कपटा भितर चोपूचें कोल्ड ड्रिंक्सा बाटली काडची त्या वेळ माडार चोपूचें. अशी कोर न्हू माळ म्हळ्यार भरून गेला. मिगेल बामणान खंय पुणी माळ देखून कसन हे कांडी येती म्हाका चोडू जायना पळय कांडी येती मळसदन मिगेल बामणान म्हणचें कसन गो हे माळयेर सामान भरला एक वेळा पुरा काण वत्तर करून घेवन एक वेळा नाकना तिला उडोवचें नजवे म्हूण म्हणचें. तुमची कितें तर अब्बा म्हणटा तें वत्तर करचें म्हळ्यार सुलभ वे म्हूण म्हणलेलींची. अशी म्हणटाना एक दीस त्या माळयेर दुखून एक 7-8 जर्ली घरा भितर बोंच्या सूर जाले. 7-8 जर्ली घरा भितर सूर जाले मात न्हय हगूर हगूर वरण येवचे सूर जाले माळयेर दुखून. मिगेल बामणान म्हणलें पळय माळी भर जर्ली जाल्लेची वग्गी फूट करका तें म्हूण म्हणलेलींची. आतां मिगेले कसले अस्त्र नाशिल्ले मागीर पळोवया म्हणच्याक हांव जायत म्हणटा म्हळें वयर देखून सामान काडटा 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 रामा सामाना राशी बिनी पळयल्यार घरा भितर एक राशी सामान पुरा सामान सकल दवरून घेवन माडाक माळयेक इतल्या वखद घाल जरल्या पुरा मार न्हू झाड न्हू आतां वपा सामान दवरचें म्हणटा मिगेल चेडूवा गिरडुवा पुरा आयलींच येवन पळोवन अम्मा हें म्हणे सामान हें नाका हें नाका हें नाका हें नाका हें नाका हें नाका सूर जालें. हांव म्हळें तुमी नुत्त भायर वचें कसं नाका म्हूण पळोवचें हांवें कांड दवरचें अन्नान नुत्त भायर वचें म्हूण म्हळें. हान्नी पाप ते कांड दवर म्हूण रबिल्यांनी सुरवेक मेळ्ळेलें एक 7-8 हँडल गेलेले बकेट आनी चिके हात मोडलेले मग्ग. हें कसलें गो दवरलां म्हणलेलींची. चिकेन तर अब्बा म्हणटा मिगेले एक फ्रेंडान पोरणी असल बकेटान तुजी झाड वोवन कितलें चंद गार्डन केलां गो तुसवें ताका आसो गार्डन करच्याक म्हूण दवरलेलें म्हळें. ये देवा आमगे तें एक तुळशी झाड सोळ्या आनी कसं न्ही आस गो झाड त्या तुळशी झाडा वरेन उद्दां हांव घालका तूं गांव आसूच म्हणून ना तसले कडेन गार्डन केन्ना करची तुवें न्हू तर बस तूं काण उडय त्या कडेन म्हळें ती. इथे खंय पूण एक गार्डन करुया म्हूण मन जाल्यार नुस्ती ते चेटये पुरा दूड घालका न्हय आतां काण वयर दवर ताका कितें भाड दवरका हांवें पूण म्हणलें आसो मी केलो बा म्हण न्हय काण वयर दवरलें. दोनीचे हगूर पळयतना इतलो रट्टा पेटयो आनी सूत तळी सूंब हें पुरा कसलें गो म्हणलेलींची. वय वय तुम कितें तें आतां तें पुरा तुमकां अड्डावणशें दिसता आतां खंय विंगड गांवां वताना वय गो पेट आसवे वय वे वय गो सुतळ आसवे
गो सूम बसवे म्हण निमूच कोणाला गी मी गेले नव्हे हांव खंय मॅजिकल दुखून हाडू जातवे तेन्ना जावका जाता म्हण दवरलेले काण वयर दवरात ते म्हण म्हणलें ते वयर गेले मागीर नेक्स्ट एक 2 ट्रंक पळोवन आनी म्हणली ती खंयची काळगती ट्रंक गो हे कसन उपयोग असते आमगे त्या वॉर्ड्रोबाक काय बरं घाल सवे कसाला ते ट्रंक काण कोणाक अगत्य आशिल्लें दी पळया म्हणलें ती हांव म्हणलें चिकेन उतर रबता हांवें तांतू भितर आमगेले चेडू आल पुरा सान्न चेडू आसतना आशिल्लो पुरा ड्रेस पुरा आसत 1 वर्साचे 5 म्हयन्याचे जल्ल तेन घालल चॉगे स्वेटर कस की पुरा आसत चेडू वाले त्या पुरा उडगासाक जायना हांवें म्हणटा आतां आमगेले चेली पळय व्हडली जावन तिकेक चेडू जाला आमगेले पुता काय व्हडली जाला खंय पुणी तांगेले उडगास जाला त्या पुरा काण अशी पळयल्या री कितलो खूश येत गोतस वे तुमकां खंय गोतस म्हणटा दादलो मनशा हें पुरा सेंटिमेंटल वॅल्यू नुता दवरात वयरी म्हण म्हणलें तांणी त्यावें काण वयर दवरलें वयनवें म्हूण सांगून मागीर पळयल्यार एक बॉक्सान तूं इतलो मणये सोरू आनी गदो आनी बेतून गेलेलो कारा कन्नडी पुरा आसा हें पुरा कसो गो आड्डावणा म्हणलें ती हांव म्हणलें इतें तें गद आस पळय आमगेल्या बाबान सान आसतना ताका हांव रथ करून दिता म्हूण सांगिल्लें जाल्यार म्हाका खंय पुरसत आसा म्हणटा आज इतें म्हाका रथ करूं जाय न्ही ताका तें गदे बोड आसा पळय रथा बोड करूं चंद जाता तेजे खातीर आतां ताका न्ही जाल्यार तागेले पुत्ता करून दिल्लें आसय म्हूण घेवन उडयन अशें हांव जाग्रतेर दवरला म्हणटा आसो आनी तें मणये सोर किरीट नविलगरी पुरा कसो गोतस आमगेले चेडूवाक पळय सान आसतना कृष्णू राधे पुरा घालून घेवन फॅन्सी ड्रेसान तूं पुरा फस्ट प्रायजांनी मेळ्ळेलें तुमकां कुडग आसना हांवें पांय आमगेले नात्रां घालूं खंय सोदूचे वच्चे ताजे खातीर तें हांव जाग्रतेर दवरला त्या वयर दवराची नुता दवराची हें कसन कन्नडी चूर म्हणलेंची कांय ना म्हणटा ते म्हगेले कजीन विद्यक आस पळय तीन ते कारा कन्नड बेतिल्यान तूं कितले चंद एक चेल्ली केल्या गो तसो चंद तितले चंद जाला म्हाका एक 8 वर्सां फुडें खंय एक एक्सिडेंट जाल्ले कडेन ते कन्नडी चूर मेळ्ळेची त्या 8 वर्सां फुडें हाण घेवन तशी एक कोरका म्हण हाण दवरलेलें पुरसत ना म्हणटा तुमगेले चेडूवाल काम करता पुरसत खंयच म्हाका तशी देखून त्या वेळ तशी दवरला केल्या से एक दीस पुरसो ते हांव करता ते आतां आनीक पक्कने ग्लास जेवका म्हळ्यार खंय कोणाल कार बेतूचे ते दुखून आतां काण घेवन वयर दवरात नुता दवराची म्हण आनी एक बॉक्सान तो फुल्ल एक चिलां भरी इन्विटेशन वार्डिकेचें आनी म्हणलें ती हें कोणाल गो इन्विटेशन तांगेले वार्डिके इन्विटेशन तांगेले वरेनास की ना की तुगेले बोर्न गेला मुगो हें कसलें दवरचें म्हणलें ती हांव म्हणलें पळया ते पुरा इन्विटेशन काण पळयात ते इन्विटेशनार पुरा एक गणपती चित्र ते गणपती चित्र आशिल्लें इन्विटेशनां कोयरा घालूं जातवे रान्नी घालूं जातवे माड्याकाटे उडोवचे जातवे हांव कसो करचें ते गणपती आसा म्हूण घेवन पुरा एक तोट्टे घालून घेवन दवरला जाय वेळ आमकां देवार शापू नाका तें म्हूण घेवन आतां वयर दवरला आतां काण घेवन वयर दवराची म्हूण म्हणलें मागीर इतले नोट्स बुकाचे पुरा खाली पेपर कट्ट करून दवरलेले आशिल्ले हें कसलें गो म्हणलें हें कांय ना म्हणटा ते चेडूवान शिकतना व्हरलेले नोटबुकाचे पुराचे ते खाली पेपर हांव कट्ट करून दवरलेले कसाने पुणी बरोवका जाल्यार वापस बूक दूड दिवन हाडची नाका आम तूं बरयल्यार एक जाता नवें म्हूण घेवन अयो रामा म्हयन्या एक वेळा सामाना पट्टी सोडल्यार आनी कसाने तूं बरयलेलें आस गो हें ना म्हणे पेपर हळदू घेवचें जाल्यार ओट्ट करून दवरला पळय तिणें उडया गो हे म्हणलें ती असं म्हणटा म्हाका आतां केलो वळा कसाने फुडें बरोया म्हूण उमेद येता तेन्ना तुमगेले पेपर हाडी बूक हाडी आनेक हाडी म्हणचे बदला तेच काडल्या जालें हांवें आतां वयर दवरा ती तें म्हूण सांगलें अंतू इंतू घरा आशिल्ली पुराची सामान लॅक करतना म्हगेले वयर दुखून माळयेर दुखून काडलेलें सकयल काडलेलें सामान अंतू उडयलेलें कसो म्हळ्यार थंय आशिल्लें इतलें जरलें मड आनी इतली धुळी मात्र ಒಟ್ಟಾರೆ आमगेले खंयच्यो सामान उडोवच्यो म्हणचे विशयूच ना बायल मनशां लागीं असल कडेन आमकां नाका नातिल्लें सामान इतलें घरा भितर भोर नासतना आनीके सामान आमकां घेवका हांवें एक घरा वचून पळया ती एक घरान तूं 4 घरां जावं तितलें आयदन आसा ती आमगे सकड वार्डिके कालारी आयदनां उडगीर येता आशिल्लीं ती इता म्हळ्यार तेन्ना आयदन म्हळ्यार बारी विशेश आशिल्लें आतां पुरो आयदन कोणी कोणाकय दिनाची तें आयदन 4 घरां जावं तितलें आयदन आसा म्हूण कोणाकय दिवचें जातवें मन येतवें इतलें चंद आसत तें आयदन सकडा पशी पळया ती आमी ते उंड्या करडे स्टिला करडे तेवें कोणी वार्डिके म्हणजे उंड्याक दिल्ली म्हूण जाल्यार आमी ते जाग्रतेर दवरचीची प्लास्टिका करडे पयले दीस काण पळयतना एक गोणी प्लास्टिका करडे आसत आमगे ते तशें देखून भावानो भयण्यानो
आम्ही आमगेल सांबाळा तक्क आमगेल संपादने तक्क आमगेल घरांतू चंद करून दीस काडका जाल्यार ह्या पुरा अनावश्यक सामान आमी घेवची उणी करका तेन्ना आमकां अगत्य सो अगत्य ना जावो आमी घेवन राशी घालून उपयोग मागीर सोदूचो सुरवे घेवचे असल परिस्थिती देखून आमी भायर येवन आमकां कसं जावका तितलें मात आमी घेवका म्हगेलें अनमान केन्नाय म्हणचेशिल्लें पळचेरडा घरा आड्डावण भरचें घरा भितर नाका नातिल सामान भरचें घरा भितर सायळ्या बले म्हणचें ह्या पुरा आसा पळय कलीक आमी आव्हान केल्या वरी त्या देखून घरांत कितलें जावका की तितलो सामान दवरका म्हणून म्हगेलें अनमान म्हणचेशिल्लें हेंच आतां म्हगेलें पूतय म्हणटा आमा कसन हें मिनिमल आसका आमा आतां आमगेलें पळय म्हगेल कपटांत तूं म्हगेल 4 जिन्स म्हगेल 4 फॉर्मल्स 4 टी शर्ट म्हगेल बायलेल 4 चुडीदार 4 पॅन्ट 3 कापड म्हाका जीव उड्डून गेलो 3 कापड 4 चुडीदार घेवन दीस काडून आमच्यान देत तुवें आमचे कपट भर हांव घालतल्या मात्र समाधान नवें वय कितें आमगेल घरांत असल अवस्था तुमगेले घरांत असली अवस्था की एक वेळा तुमगेल घराचे माळो कपाट चेडवाल कूड अनेक फोणा स्टँड पुरा पळयाची तुमकां होच अनुभव जाता वय नवें नमस्कार